गार्बेजीची प्लास्टीक प्लास्टीक कशेंच विरगळून बी वचना, कांयच जायना, तशें रावता, शेकडो वर्सां तशें रावंक शकता. आनी गोंयांत आज बरी परिस्थिती आसा लोकांची. हांव म्हणना गरिबीच खूब आहा. आज रस्त्यार चलपी मनीस दिसना, जास्त सगळे स्कूटरी, मोटरसायकली, गाडयो. पळय हें दृश्य दिसता गोंयांत. खंय खेड्यापाड्यान वचून गेलो जाल्यार तें दिसता की राहणीमान हो सुदरलेलो आसा. पूण जेन्ना एफ्लुएन्स गरिबीसून वयर सरता लोक आनी बऱ्या हेचेर आसा, मध्यम वर्ग सगळो, गार्बेज हो प्रॉब्लेम अशें म्हाका दिसता. आनी तेच्या पासून अनेक तरेचे रोगराई सुद्दां जावंक शकता गार्बेजाक. संसोडो खूब पेपरार बी येयलें, तो जळ्ळो आनी जळना आनी ते गार्बेज काबार जायना. हांव कांय वर्सां पयलीं मुद्दम हाँगकाँग आनी म्हाका त्या वाटेन वचून आयिल्लो. पळोवन गेलो कितें की गार्बेजची विलेवाट कशी लायता. थंय बिन्स दवरलेले आसतात, मॉडर्न गार्बेजची डिस्पोजल प्लांट तयार केल्ले आसा आनी ते जाळतात. गार्बेज ते जाळून उडयता आनी ताका व्हडली चिमनी आसा आनी ते हांगा संसोडाचेर जाळा तशें जाळिना. आसतना बी आमकां थंय वेगळोच प्रकार दिश्टी पडलो. आमकां थंय विरोधकांक आनी उलोवपाक आनी गरजूच पडली ना. हांव तेन्ना प्रेजेंटेशनाक मातशी लेट पावल्लो, पूण बाकी सुद्दां आमचे आमदार आसले चडशे उलोवपाक गेलो ना की थंय सरकाराचे किंवा सरकारान जे अपॉयंट केले एजन्सीचे सरकाराचे लोक मिनिस्टर्स तेजेर अटॅक करपाक लागले. म्हळ्यार तुमी जे तुमचे कोणाक काम दितात त्या कामाचो फॉलोअप किंवा काम ते रितसर करून घेवपाक सरकाराक कित्याक अपयश येता. आतां 2017 कोस्टल प्लॅन ह्या प्लॅना बद्दल जेन्ना आदली प्रायम मिनिस्टर सीएमान मिटींग घेतली आमकां सगळ्यांची जेन्ना सेक्रेटरीएट, तेन्ना आमचें अशेंच आमी सजेशन दिल्लें ड्राफ्ट प्लॅनाचेर जो प्रेजेंटेशन आमकां दाखयलें तितून. मागीर अशें म्हणप जालें की प्रत्येक आमदारांनी आपले सगळ्यांचे सजेशन जे आसा ते रिटर्न कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन दिवचें. आमी सगळे स्टडी करून आमच्या मतदारसंघांनी कितें आसा कशें आसा तें सगळें आमी सविस्तर दिल्लें. पूण त्या परच्या ड्राफ्टाचेर खंय तरी कांय हें केलेंच ना. आतां हे तातूंत इन्क्लूड केलें काय ना तें पळोवप कोणी. 2017 आनी 2019 2 वर्सां सरकारान केलें कितें तें असो प्रसंग येयलो ना. काँग्रेस सरकारान पयलीं केलेंच ना, 70 साकून तशें आसा, 96 अशें केल्लें, 2011 तशें केल्लें हें सांगप जालें. पूण ही 7.5 वर्सां भितर कितें जावंक शकना ना. ही 7.5 वर्सां भितर सुद्दां जेन्ना हें करपाक हाती घेतलो आसा जाल्यार जायना. कित्याक म्हळ्यार खंयचें काम करता तें आमी कसले हाती घेतात ते गोंयकारांक दाखोवपाक आमी करताय कितें. जर आमी हें काम सुरवात केल्या आजून खंय तरी हें जातलें तर रिजनल आरपी सारकी खंयच्या कडेन कितले वर्सां काडले अजून सारकें कन्फ्युजन आसता थंय. पण हे सगळ्यो कांय गजाली कडेन म्हाका दिसता गांभिऱ्यान घेवपाचो गरज आसा. विशय घेतलो असो दाखोवप वेगळें आनी विशय घेवन तो पूर्ण करप, कंप्लीट करप हें म्हत्वाचें.